म्हाका दिसता हांव तो फादर नेल्सन लोबो आणि तुम्ही म्हजे युट्यूब चॅनल पळयतात गोंयकार गुरू. ह्या व्हिडिओन आमी पळया आमचो पाप साहेब नॉर्थ आफ्रिकाची व्हडलो देश आफ्रिकाचो जाचें नांव जावन आसा अल्जेरिया. थंयसर तो पयल्याच पावट भेट दिवंक वेता. अल्जेरियाचे नेबर शेजारी कोण व्हडले व्हडले देश मोरोक्को एके सायडीन, सहारा डेझर्ट दुसरे सायडीन आणि मागीर तुनिसिया, लिबिया जायते कंट्री आसात. म्हणटा तो आफ्रिका मध्ये आख्या कॉन्टिनेंटान हो अल्जेरिया देशान आसा व्हड्यांतलो व्हडलो देश आणि पापसाहेब थिंगासर गेला विजीट करूंक. म्हणून अल्जेरिया पावले उपरांत ताची फ्लायट थिंगासर देवले उपरांत अल्जेरियाचो प्रेसिडेंट ताका वेलकम करूंक आयलो आणि एअरपोर्टार एक प्लेस आसा, जागो आसा, ताका म्हणटात हॉल ऑफ ऑनर. थिंगासर वचून विजीट करून ताणें डायरीचेर आपले ऑटोग्राफ केले, सायन केले, विजीट केले म्हूण. आनी ताजे उपरांत तो मागीर मार्टर्स मेमोरियल हांगासर गेलो. हांगासर 1954 ते 1962 ह्या वर्सांनी थिंगा गेर चलताले वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स, अल्जेरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स. थंय बाबसाहेब गेलो, विजीट करूंक गेलो. सुमार 2000 लोक बोललोलो पापसाहेब पळोवंक आनी पापसाहेबाक आयकोंक. अल्जेरिया पावले उपरांत तो थिंगासर आसलेले ग्रँड मॉस्क ऑफ अल्जेरिया थंयसर वचून तो विजीट करता. हे मॉस्क संवसाराक सारखे व्हडले, थर्ड बिगस्ट इन द वर्ल्ड. थंयसर खंय 1,20,000 लोक भितर जाता, इतली कॅपॅसिटी ताची. आनी पाप साहेब ह्या मॉस्कान भितर सरले उपरांत आपले मोचे काडून तो भितर सोदता. आनी मोचे काडल्या देखून लोकांनी जायती व्हडली डिबेट केली. तो मोचे काडटा फकत रेस्पेद दाखोवंक, हे मागड्यांचे गोर आणि देवाचें गोर म्हणटोच रेस्पेद दाखोवंक मोचे काडून तो भितर सोदता आणि विजीट करता. आणि विजीट केले उपरांत पापसाहेब म्हणटा हिंगा अल्जेरिया तो पयलो 2 फावटी पावलो, 2001 अँड इन 2013. कित्याक उगडास दोरा पापसाहेब एक मोटवाशी रिलिजियस कॉंग्रिगेशन ताचे अगस्टिनियन कॉंग्रिगेशन म्हणटच हांगासर अल्जेरिया सेंट अगस्टिन ऑफ हिप्पो हांगासर बिशप आसलो. आणि पापसाहेब पोप लिओ XIV अगस्टिनियन रिलिजियस म्हणटोच ताका कुशालकाय भोगली. येद्या व्हडलो सांत भोक्त संत अगुस्तीन जावन आसा एक व्हडलो संत कातोलीक पोबेत सोबेन जायती थियोलॉजी फिलॉसॉफी ताणें बरयलेली आसा. म्हणून ताच्या गांवांत वचोंक आनी भेट दिवंक पापसाहेबाक चड आनी चड कुशालकाय भोगली अशें पापसाहेब म्हणटा. पापसाहेबाक पळोवंक आनी ताका आयकोंक सुमार 2000 लोक बोललोलो खंय. आनी ह्या लोकांक पापसाहेब अशें सांगता, आय कम फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट एज अ ब्रदर. पयल्या सुवातेर हांव येता एक भाव कसो, पापसाहेब कसो न्हू, एक भाव कसो. आनी तो लोकांक सांगता ह्या अल्जेरियाच्या लोकां मदें जायतो भावार्थ आसा, जायती इश्टागत आसा आनी जायतें भावपण आसा. आनी ताणें ह्या लोकांक हुस्कायले हे सगळे गुण सांबाळूंक. आनी आदीं गैर जाल्लें देखून जायत्या लोकांच्या काळजांनी दूख आसा देखूनच तो उलयता बोगसण्या वयर आनी लोकांक सांगता ओय खरें सोत बोगसणें दिवपाक एकदम आगोड, पूण आमी राग धरून बसोंक जायना. आदीं पळय कितें घडलां तें आमी विसरोंक जाय आनी मुखार दोळे मारून आमी पावल मारूंक जाय. देखूनच तो सगळे लागीं मागता एकामेकाक बोगसूंक आनी शांतीन जिवंक. पापसाहेब लोकांक सांगता द फ्युचर बिलोंग्स टू मॅन अँड विमेन ऑफ पीस. म्हणजे जो मनीस शांती आपणायता हो संवसार ताचो, गेर्राचो न्हय. आनी ह्या अल्जेरियाच्या लोकांकूय अशें तो सांगता देवाक पयलो वयलो जागो तुमच्या देशांत दियात आनी आपण एक शांतीचो यात्रेकार कसो येवन हे आमचे भावपण ही शांतिकाय विस्तारूंक आपण आयला आनी तुमकां भेट दिवंक आयला अशें पापसाहेब ह्या लोकांक सांगता. तुम्ही जाणात अल्जेरिया हो आफ्रिकाचो देश is placed between Mediterranean Sea on one side and Sahara Desert on the other side. म्हणटोच ह्या दोनांचेर नदर मारून पापसाहेब अशें म्हणटा, for the sea and the desert have been places of mutual enrichment among peoples and cultures for millennia. Woe to us if we turn them into graveyards where hope also dies. Let us multiply oases of peace
Let us denounce and remove the causes of despair, and let us oppose those who profit from the misfortune of others. म्हणटच ह्या सोर भोंवतणी देश डेझर्ट पळय कितें आसा ताचेर नदर मारून पाप साहेब म्हणटा आमी कितें तरी शिकोवंक जाय, कशे भाशेन शांतीन आनी भावपणान आमी जिवंक आमी शिकोवंक जाय. आनी फुडें म्हणटा ह्या संवसारान आतां जायतीं गेर्रां चलता, म्हणटच डेझर्टाचो एक देखावो कसो घेवन आमी शिकोवंक जाय. इन द डेझर्ट यू कॅनॉट लिव्ह एलोन, यू कॅनॉट सर्वायव्ह एलोन, यू नीड ईच अदर. तेच भाशेन ह्या संवसारान जियेता आसतना सगळीं खंयच्याय धर्माची आमी जावं भावपणान शांतेन मोगान समजिकायेन भोगसण्यान आमी जियोंक जाय, कित्याक आमकां सगल्यांक एकामेकाची गरज अशें पाप साहेबान तांकां सांगलें. आनी आपली स्पीच आखेर करच्या आदीं आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणांक ताणें अशें सांगलें. पाप साहेब म्हणूंक लागलो, मोगाळ बाबा भयणांनो, तुमचे मागणाचें वातावरण, तुमची चॅरिटी, जनरॉसिटी, तुमचो मोग, तुमचो एकवट सांबाळात. ओगेपणी क्वायटली तुमी हें सगळें करतात तें फुडें व्हरात अशें म्हणून पाप साहेबान क्रिस्ती बाबा भयणांक सांगलें. आनी आखेर करच्या आदीं ताणें प्रस्न घातलो जो जेजून आपल्या शिसांक घातलेलो, जो भाग्योन इनासान आमच्या गोंयच्या साहेबाक सान फ्रांसीस शावेराक घातलेलो, तोच प्रस्न ह्या लोकांक तो घालता. मॅथ्यू चॅप्टर 16 verse 26 अशें म्हणटा, फॉर वॉट विल इट प्रॉफिट अ मॅन इफ ही गेन्स द होल वर्ल्ड अँड फॉर्टिफायज हिज लायफ. सगळो संवसार जिखलो आनी आपलो आत्मो इबाडलो जाल्यार कसलो फायदो, हो प्रस्न ताणें लोकांक घातलो. आनी लोकांक सांगलें, उगडास दोरा ही 8 भाग्यां, 8 बेएटिट्यूड्स जेजून आमकां दिल्या त्यो सांबाळ्यात. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. हे भाशेन लोकांक ताणें उस्कायले, एनकरेज केले आनी तांकां थँको आनी पाठिंबो दिलो. तर बाबा म्हणून तुमकां सगल्यांक म्हजे फॅन्स, फॉलोवर्स, सगळे सबस्क्रायबर्स आसा तांकां सगल्यांक काल जनतान देव बरें करून सोजमोता हो व्हिडिओ तुमकां फायद्याक पडला म्हूण मागता. अजूनय कोणी सबस्क्रायब करूंक जाय ते बटन तामचें सबस्क्रायब करूंक, आनी जाता जाल्यार हे लिंक तुमच्या फ्रेंडा इश्टांक कोणें शेअर करा, कित्याक जितले तुमी शेअर करता तितले फायद्याक पडटा हो व्हिडिओ, ही मेसेज दुसऱ्यांक दिवंक. हें जावन आसा युट्यूबाचें कंडिशन, आमच्यान कांय हेल्प करूंक जायना. एनिवे, थँक्यू, गॉड ब्लेस यू. संवसाराक इंटरनेटार गाजलेल्यो काणयो तश्योच गुण्यो तुमच्या मुखार दवरता आनी सदांच दवरतलो. हो न्यूज जो संवसारान जाता तो आमच्या गोंयकारांक दिवंक, कोंकणी भाशेन एक्सप्लेन करूंक हो जावन आसा म्हजो हेतू आनी हांव ट्राय करता. गॉड ब्लेस यू. थँक्यू.